येता त्या 9 एप्रिलाक जावपी फोंडेच्या पोटवेंचणुके खातीर सोमारा भाजपाचो उमेदवार रितेश रवी नायक हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार गोविंद गावडे ह्या वेळार हजर आशिल्ले। दुसरे वटेन काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकारा पक्षाच्या फुडाऱ्याच्या हजेरेत आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। तशेंच आप पक्षाचो उमेदवार गितेश नायकानूय पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केले। कुडचड्या वयल्या कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी पुलीस निरीक्षक नेल्सन कुलाचो हांची भेट घेतली। दुबावित आरोपीचेर पॉक्सो कायदो आनी बायल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायन केली। विधानसभेच्या निमण्या दिसा सभाघरात घडिल्ल्या नाटका उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विजय सरदेसायचे वादग्रस्त विधानां केल्ली। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक तेंको दिवपाक जाय जाल्यार युरीन केल्ल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण गोवा फॉरवर्डान मागणी केली। ते प्रमाण आयतारा काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन युरी कडेन संवाद सादिल्लो। काल तांकां ठाकरेन बरोच धडो शिकयलो आसतलो, ताका लागून युरीचें उलोवप आयज बदल्लें। युरी म्हणटा आपल्या खातीर तो अध्याय सोंपलो। सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचेर आपलो फोकस आसा, जाल्यार आमदार एल्टन म्हणटा विधानसभे वांगडा जुडास विशय लेगीत काबार। पर्वरे रस्त्याचे जाल्ले कमी दर्जाच्या कामाविशीं मंत्री रोहन खंवटेन वीज खात्याचेर खर टिका केली। कामाचो दर्जो सामकोच उणो आशिल्ल्यान योग्य तपास आनी देखरेखीचो उणाव आसा अशेंय तांणी सांगलें। ह्या संबंधी व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर पयलींच हो प्रश्न मांडला, पूण आजून मुखेल अभियंता कडल्यान तांकां कसलोच प्रतिसाद मेळूंक ना म्हूण मंत्र्यान नाराजी उक्तायली। तशेंच जापसालदार अधिकाऱ्याकडे आड कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या। फोंड्या पोटवेंचणुकेक आव्हान दीत अंकिता कामत हिणें उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला। रोखडेंच फुडले वर्सा विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा, देखून आतां पोटवेंचणूक जावन कांयच फायदो ना म्हूण हे विशीं तिणें उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केला। ह्या प्रकरणाची पयली सुनावणी 24 मार्चाक जातली।
चलयांक भविष्यात गर्भशयाचे कॅन्सर जावपाक जायना ह्या खातीर HPV हे वॅक्सीन खूप सुरक्षीत आसा। हे वॅक्सीन 9 ते 26 वर्साच्या चलयांक आनी बायलांक दितात। लैंगिक संसर्गा पयलीं हे वाशीन घेतल्यार अधिक प्रभावी थारता। ते खातीर केंद्र सरकारान गोंया सयत देशभरात हे अभियान राबवण्याचो निर्णय घेतला। देशात 36 राज्यां आनी केंद्राची प्रदेशांतल्या 14 वर्सां पिरायेन गटांतले सुमार 1.2 कोटी पात्र लाभार्थी चलयां खातीर 28 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा देशव्यापी फुकट HPV वॅक्सिनाची मोहीम सुरू केल्या, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रश्नाक जाप दिल्या। वार्का वाठारांतल्या थळाव्यांनी BDO निमिशा फळदेसायची भेट घेवन वार्का पंचायत क्षेत्रात कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी बेगोबेग सुरू करपाची मागणी केला। मात ह्या संदर्भात वार्का पंचायती कडल्यान अजून अधिकृत ठराव मेळूना अशें BDOनी स्पश्ट केलें। देखून बेगिनात बेगीन ठराव काडपा खातीर पंचायतीक पत्र धाडटले। कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी करपा खातीर संबंधीत एजन्सी नेमपाची प्रक्रिया सुरू आसा। पंचायतीन निविदा जारी केल्या उपरांत संबंधिताक कंत्राट दितले, अशी माहिती BDO निमिशा फळदेसाय हांणी केली। मरोड म्हापसा वाठारांत एका अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मरण पाविल्लो व्यक्ती 40 ते 45 वर्सांचा आशिल्ल्यान तो भिकारी आशिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला। पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो करून फुडले तपासणे खातीर कूड GMCत धाडल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। मडगावच्या गांधी मार्केटात सोपो कंत्राटदार कर्मचारी आणि पुलीस कर्मचारी सर्वेक्षण करपा खातीर खर सुरक्षा घेवन थंय पावले। देखून थंय तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। गांधी मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनान ह्या सर्वेक्षणाक खर विरोध केलो। सगळे विक्रेत्या कडेन चर्चा केल्या शिवाय आमी खंयच्याच सर्वेक्षणाक परवानगी दिवचे नात, अशें संघटनेचे अध्यक्ष बाबू आजगांवकर हांणी सांगले। मजगतीं ह्या वेळार हेर विक्रेत्यांनी व्हडा प्रमाणात एकठांय येवन सर्वेक्षण पंगडाक आडोवपाचो यत्न केलो। पुलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडली आणि सर्वेक्षण तात्पुरते स्थगीत केले। दिवचल शारांत नळाक उदक नाशिल्ल्यान दिवचले सध्या लोकांचे हाल जाल्ले आसात। आयतारा दनपारच्यान नळ सुके पडल्यात। नळाक उदक नाशिल्ल्यान शारांतल्या हॉटेलवाल्यांच्या कपलाक आटयो पडल्यात।
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिल्ली एनसीआर हांगा हवामानात आज परत एक फावट बदल पळोवपाक मेळ्ळो. सकाळचो सुर्याचो उजवाड ढगा फाटल्यान लिपून अशें भागांनी हलक्या पावसाक सुरवात जाली दिश्टी पडली. ह्या खातीर डेली जावपाच्या गरमेन लोकांक एक थंडसाण अनुभवपाक मेळ्ळी. अकस्मात पावसाक लागून रस्ते निसरडे जाले, ह्या खातीर गाडयेन प्रवास करपी लोकांक अडचण जाल्ल्याची कळटा. नोयडा बरोबर दिल्ली एनसीआराच्या खुबशा भागात पावस पडून हे सगळे भाग ढगांनी लिपिल्ले दिसतात. रस्ते ओले आनी निसरडे जाल्या कारणान प्रवास करण्याक सावगिरी बाळगुपाचो सल्लो लोकांक दिला. जम्मू आणि काश्मीरात बांदीपोर गुरेज रस्त्याचेर अचानक वाटेर खूप प्रमाणात बर्फ जमपाची घटना घडली. अचानक जाल्ल्या या पडल्या त्या हेजेर रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात बर्फ साचल्या खातीर वाहतूक पूर्णपणान विस्कळीत जाली. सुदैवान गोष्ट म्हणल्यार ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत आनी जिवीतहानी जाल्ल्याचें कांयच ना. स्थानिक प्रशासन आनी सुरक्षा संघटनेक घटनास्थळार दाखल केला. त्यांनी रस्तो मोकळे करपाचे काम सुरू दवरले. जम्मू आणि काश्मीराच्या रामबन जिल्ह्यात बेगीनूच एक भव्य तुलीप उद्यान सुरू जावपाचें आसा. तुलीप उद्यान जम्मू विभागांतले सगळ्यात मोठे तुलीप उद्यान ठरतले अशी अपेक्षा आसा. ह्या खातीर ह्या परिसराचे सौंदर्य आनी खुलून येतलें आनी पर्यटनाक चालना मेळटली अशी शक्यता आसा. रंगबिरंगी ट्युलीप फुलांनी भरले हे उद्यान पर्यटकां खातीर एक प्रमुख आकर्षण थारतलें अशी अपेक्षा सगळ्यांनी बाळगिला.
या प्रकल्पा खातीर रोजगाराक संधी निर्माण जातली आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट जातली अशें स्थानिक प्रशासनान विश्वास उक्तायला. मणिपूरच्या चुरांदपूर जिल्ह्यात तरुणाच्या एका ग्रुपान कुकी समाजातल्या एक प्रमुख नेत्याच्या घराचेर हल्लो करपाचो यत्न केल्लो. त्या खातीर त्या भागात तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली. मणिपुरात परिस्थिती हळूहळू आशिल्ली तशी जावपाक लागला. खूप दिसांनंतर बंद नंतर दुकानां आनी बाजार परत उगडी जाली. शाळेक सुद्धा विद्यार्थी परत वचपाक लागले. या खातीर भागात परत सुरळीतपणान सगळ्या जाग्यार पडपाक लागला. पर्यटक श्रीनगर हांगा सुंदर दाळ सरोवराचो आनंद घेतना दिश्टी पडले. भारत आणि परदेशांतल्यान आयिल्ल्या पर्यटकांनी पारंपारीक शिकारांतल्यान सफर केली. सरोवराचे शांत उदक आणि सभोवताचे बर्फाचे दीग, पर्वतार आणि एक अप्रतिम दृश्य निर्माण जाले. रंगबिरंगी शाकारांनी या निसर्ग सौंदर्यात आनुकूय भर दिलो. पर्यटकांनी काश्मीराच्या नैसर्गिक सौंदर्याचोय अनुभव घेतलो. मडगांव शहरात लोहियांच्या वर्षाचे स्मरण करपाक आयिल्ल्या नेत्यांनी राम मनोहर लोहिया हांकां पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. लोहिया जयंतीच्या निमतान दिगंबर कामत आणि कार्यक्रमाक सहभागी जावन लोहियांच्या योगदानाचो गौरव केलो. स्वातंत्र्य लढ्यातलो लोहियांच्या महत्वपूर्ण भूमिकेचेर तांणी उजवाड घातलो. आदाराचे प्रतीक म्हण फुलांचो हार आणि फुलां अर्पण करपाक आयली. शिवोली हांगच्या ट्रोपावाडो हांगा एक घराचेर झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेक लागून मालमत्तेचें लुकसाण जाल्लें तरी व्हडलीशी जखमी जावंक ना. अधिकाऱ्यांनी धांव घेत स्थिती नियंत्रणात हाडली. घरांत बायल आशिल्ली ती सुखरूप भायर आयली अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. पडिल्लें झाड काडून वाठार निवळ करपाचें काम अधिकाऱ्यांनी केलें. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण 30,000चे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. आपल्या जिवाची चिंता ना करता आणि जिवाचे रिस्क घेवन हे काम करून जवानांनी एक बरें काम केल्लें आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. लडाखातल्या लेह शारांत उज्याच्या घडणुके उपरांत हजारांनी झाडां जळ्ळीं. उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन पंगडांनी उजो नियंत्रीत करपाक आनी आनीक पातळचो न्हय म्हूण वावर केलो. अधिकाऱ्यांनी लुकसाणाचें मुल्यांकन करपाक आनी घडणुकेच्या कारणाचो नियाळ घेवपाक सुरवात केल्ली अशी म्हायती मेळ्ळी.
सय्यदनगरी घायपोटा लागसर 15व्या मार्गाचेर एक दुख्खाचो रस्तो अपघात जालो. ट्रक आनी अँब्युलन्स हांच्या मदीं जाल्ल्या टक्करांत 8 आदिवासी व्यक्तींक मरण आयलें. ह्या घडणुकेक लागून वाठारांतल्या अँब्युलन्साक येवपाक कळाव जाल्ल्यान तीव्र नाराजी उक्तायली. अँब्युलन्स सेवा उपलब्धतायेचो आनी गतीचो नियाळ घेवपाचो उलो अधिकाऱ्यांक केलो. समाजान लोकांक मरण आयिल्ल्यान दुख्ख आनी भलायकी सेवा प्रतिसाद प्रणालीच्या परिणामकारांतले विशीं हुस्को उक्तायलो. पुलीस अधीक्षकाच्या देखरेखीखाला भावनगरात व्हडली बुलडोजर कारवाय जाली. सकाळी 7:30 वरांचेर सुमार ही कारवाय सुरू जाल्ली आनी चोरी आनी गंभीर गुन्यांवकारांक लक्ष करून ही कारवाय सुरू जाली. आतां मेरेन 7 गुन्यांवकारांची कारवाय जाली आनी तांकां लागून तांची घरां आनी दुकानां मोडून उडयलीं. 8व्या आरोपी आड पुलीस आनी हेर सरकारी एजन्सी एकठांय येवन वावरूंक ही मोहीम चालूच आशिल्ली. गुन्यांवाक आळाबंद हाडप आनी वाठारांत कायदो आनी सुवेवस्था दवरपाचो हेतू आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगलें. डेली कशे लोकांक लुट्टा जाता हे उलोवपाक लागून उबो रावला अशें राघव चड्डान सांगलें. 12 जाली नेटाचो वापर करूं नाका ना करूं काबार जाता. जशें पेट्रोल एक दीस घातलें पेट्रोल दुसरे दीस एक्सपायर जायना तशेंच कश्ट केल्ले पयशे कित्याक एक्सपायर जाता अशें ताणें विचारलें. अनयूज डेटा ट्रान्सफर जावपाक जाय अशें तो म्हणटा. नवी दिल्लीत मोबायल वापराच्या डेटाच्या वापराचेर प्रश्नाचेर राज्यसभेत चर्चा जाली. अधिवेशनात राघव चड्डा हांणी ही गजाल मांडली. तो उलयता आसतना सभापतीन हस्तक्षेप केलो आनी मायक बंद केलो. पिळगांवच्या कळस उत्सवाचे निमणे राती होमखण जाता. संवसार पाडव्याच्यान देवीचो कळस घराघरांनी भोंवडिल्या उपरांत आयतारा राती होमखण उत्सव मनयलो. पारंपारीक मिरवणूक काडले उपरांत होमखण पेटयले. मध्यान रात्री 1 वर धरिल्ल्या भक्तगणा सयत देवीचो कळस घेवन अवसारी मोडान भक्तगणांनी होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले. उपरांत कोवला जावन मध्यान रात्री 2 ह्या उत्सवाची सांगता जाली. होमखण पळोवपाक भाविकांनी व्हड प्रमाणात गर्दी केल्ली. दिवचलच्या सवण गावात घडून हाडिल्ल्या लोककला उत्सवात उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. वेगवेगळ्या पंगडांनी पारंपारीक लोकनाच सादर करून लोककलेचे गिरेस्त दायज दाखोवन दिले. लोककला आनी कलाकारांचे सैमा कडेन नातें आसा अशें मुखेल सोयरे प्रेमेश शेट हांणी म्हणलें. कला आनी सांस्कृतीक खात्याच्या आदारान सवर्णाच्या श्यामपुरुष कला पथका वतीन आयतारा राती हो लोककला महोत्सव घडोवन हाडिल्लो. मयेचो आमदार प्रेमेश शेट हांच्या हस्तुकी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार ज्येश्ठ लोककारांचोय सन्मान केलो.
आयच्या वेगान चलपी जिणेंत मानसीक भलायकी खूब म्हत्वाची आसा. ताण, चिंता आनी भावनीक समस्या आमचे भलायकेचेर परिणाम करतात. लोकांक आतां मजत मागपाची आनी आपलें मत उक्तेपणान उलोवपाची चड जाणविकाय जावपाक लागल्या. समतोल आहार, नेमान नित्यनेम आनी कुटुंबा कडेन संवाद सादप फायद्याचें आसा. वेळार मदत मागल्यार भलायके कडेन भरिल्लें आनी सुखी जिवीत मेळूं शकता. कॅन्सर हो एक गंभीर रोग असून संवसारभर लाखांनी लोकांक हो रोग जाता. कुडींतल्यो पेशी अनियंत्रीत पद्दतीन वाडून हेर भागांनी पातळ्यार हो रोग जाता. बेगीन सोदून काडप आनी नेमान भलायकी तपासणी केल्यार बरे उपचार आनी बरे जावपाक मदत जावं शकता. जतनाय घेवपाक निरोधी आहार घेवप, तंबाखू आनी सोरो टाळप, शारिरीक सक्रिय रावप आनी हानिकारक सूर्याच्या संपर्कांतल्यान स्वताची राखण करप हाचो आस्पाव जाता. कॅन्सराचो धोको उणो करपाक जागृताय, वेळार वैजकी जतनाय आनी भलायकेन जियेवप म्हत्वाचें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो